दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी वीज आपालिपा जावप ही सच्चीच गजाल जाल्या। परतून कागाळी करून लेगीत कोणूच नोंदणी करिना अशी कागाळ वाठारांतल्या सरपंचांनी संयुक्त पत्रकार परिशदेंत केल्या। लोकांचे पाशास आतां सामके काबार जाला। वीज खात्याच्या प्रशासनान सुदारणा जाली ना जाल्यार लोक रस्त्यार येतले अशी शिटकावणी केळशीचो सरपंच डिक्सन वाझान दिल्या। फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन वीज पुरवण सारकी जायनाशिल्ल्यान दर्यादेग वाठारांतल्या लोकांक कितले त्रास सोंसचे पडले हाची म्हायती कारमोण, ओल्ली, वार्का आनी केळशीच्या पंचायत वांगड्यांनी पत्रकार परिशद घेवन दिली। गरमेच्या दिसांनी ही परिस्थिती जाल्यार पावसान कितें जातलें काय असो प्रश्नूय ह्या वेळार पंच वांगड्यांनी उपरासला। आमी मेन विलेजीस वार्का, कावेलोसी, कारमोना, ओर्लीम ह्यो सारक्यो आमी सफर जाले लास्ट 15 days। आनी लास्ट नायट आमकां 10 गेलो ती लायट 12, 12:30 देखून येयल ना, 1 o'clock कितें येयल्या लायट। द रिजन वी आर फ्रस्ट्रेटेड एंड वी हॅव कम हियर बिकॉज देर इज नो सोल्युशन टू द प्रॉब्लम। पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज पावस पडना, वारो येना, वादळ मोड जालें ना आनी लायट ना। इट्स अ फेलियर ऑफ सम कायंड ऑफ डिपार्टमेंट। आमकां लायट म्हणटाय ते कुंकळसून येता, वेळसून येता, वेळ्ळे फिडर। एवरी टायम ताणें सांगिल्लें तेश कोन्न मेन गेल्या। आय मीन मेन कित्या लागून वयता? वॉट इज द रिजन? हाव मेनी टायम्स वी हॅव टू टेल द पीपल बाबा मेन वयता। मेन वयता जाल्यार ते फिक्स कित्याक कोनाय? ऑल दीस टायम वी आर लिसनींग। सरकाराक हांव सांगूंक सोदतां, हेजो तुमी जाता तितलो बेगीन तेजो तुमी रिजल्ट दिवचो आमकां, म्हणजे कितें सोल्युशन। यू कॅनॉट से अगेन एंड अगेन वॉट वील हॅपन इन द मान्सून नाव? वॉट वील हॅपन वेन द हेवी रेनफॉल, विंड? सो माय रिपील टू द गव्हर्मेंट, थोड्या दिसांनी तरी आमी एक डिसिजन घेतली, हे लायटी तरी प्रॉब्लम सॉल्व जायना। आतां चोयलां चिंचोडे, कुंकळ्ळे, वेळ्ळे फ्रस्ट्रेशन बिल्ड जाता। Frustration is building up, so that's why we are warning you better, your electricity department, you take all your pull up your socks and fix the problem. We don't want to hear any excuses.